तुमचे कडेन हावजिंग बोर्ड आसा, हावजिंग मिनिस्टर सुदीनबाब ढवळीकर, पूण मुखारच वचना काय, हें कशें? पण जी कामां तुमची मुख्यमंत्र्या म्हऱ्यान वतात ती मुखार वतात. म्हळ्यार पक्षा कडेनच तें महामंडळ आसा, बोर्ड आसा, पक्षा कडेनच ताचें मंत्रीपद आसा, पूण कामां मुखार वचनात. पण दुसरी वटेच्यान मुख्यमंत्री जांचे जे तुमच्या पक्षाचे न्ही टॅक्निकली, पूण ताजे म्हऱ्यान तुमी कामां घेवन वतात ती मुखार वतात. हांव तेचेर तुका कितें म्हणून सांगतलो, पूण नो डावट हावजिंग बोर्ड एक खरेंच बरें कॉर्पोरेशन, इम्पॉर्टंट कॉर्पोरेशन. हय. आनी त्या म्हाज्या प्लॅनिंगे प्रमाणे म्हाका म्हणजे हे 2.5 वर्सांक खंयच्या तरी वयल्या लेवलीचेर कारण तुम्ही स्वस्थ बसपी आमदार न्ही, तुम्ही क्रियाशील आमदार. ती क्रियाशीलता कॉन्स्टिट्युएन्सीक दिसता, दुसरे कडेन दिसता. तुमचे कडेन जे बोर्ड आहा ताचे कडेन दिसना, आनी मंत्री तुमचोच आसा. पळय थोडे प्रश्न तुवें तेका विचारपाची गरज हय. आहा, पूण केन्ना कित्याक आयज मेरेन प्रपोजल सगळे गेल्लेले सगळे होल्डार आहात, सगळे ब्लॉकार पडटात आनी बोर्ड फुडें सरना, फुडें चलना आनी शिरकोना. सो तेका लागून पळय थोडे गोश्टी तूं चेंज करूं शकना, थोडे उगी रावचें पडटा, कित्याक जे डिसिजन गव्हर्मेंट सांगता ते फायनल. सो तेचेर आनी काय उलोवन फायदोय ना. सो जशें जशें चलता ते पूण इम्पॉर्टंट कितें आतां ते एक्चुअली हांव सायलंट आहा. हांव म्हाजी कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी हांव आसा कॉन्स्टिट्युएन्सी डेव्हलपमेंट आनी कॉन्स्टिट्युएन्सी काम आनी लोकांक भुरग्यांचे आमचे जॉबांचे काम हे कशें जातले हेचेरूच फोकस हांवें दवरला सद्या. सो ते प्रमाणे हांव फुडें सरला.